Psalm chapter 5 verse 1, 2 and 3. सरेस्परा मुझ्या उतराक कान दी, मुझ्या सुस्काराक चीत दी. मुझ्या बोबेचो ताळो आयकून घे. मुझ्या राया आनी मुझ्या देवा, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता. सरेस्परा सकाळच्या वेळा तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळा म्हज्या विनती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. Psalm chapter 4 verse 6. तुझ्या मुखाबळसो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. James chapter 4 verse 10. सुम्या समोर तुमकां सखालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. 1 Samuel chapter 15 verse 23. आविदेयपण मंत्रतंत्राच्या पथकासारखे. Philippians chapter 2 verse 5 to 11. तुमचे मन क्रिस्त जेसूचे मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतोकन मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भगवजय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिमी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटीचय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. Proverbs chapter 22 verse 4. कालतेपणाचे आनी देवबिरातीचे इनाम ग्रेस्त काय. Psalm chapter 112. Alleluia. जो मनीस सरेस्परा भियोन चलता आनी ताचे आदेश संतोषान पाळता तो बागी. ताची संतत पृथ्वीर बलिश्ट जातेली. प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशिर्वाद पडतलो. ताच्या घरान धन दौलत बरोवन आसतली. ताचे नितीवनपण सदांकाल तकतले. प्रामाणीक मनशा काळोखान उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो उदार, दयाळ आनी प्रामाणीक. उदारपणान उसने दिता तो मनीस सुखी. प्रामाणीकपणान तो आपलो वेवहार करता. तो केदीच दंडळचो ना. नितीवन मनशाचो उडास ससनाक उरतलो.